नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव संजना. सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोंय राज्य विधानसभेचो नव्यान वेंचून आयिल्ल्या 40 आमदारांनी घेतलो सोपूत. प्रधानमंत्र्याक मेळपाक गोंयचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री मंगळारा वतले दिल्लीक. मोगोचो विशय घेतलो चर्चेत. मोगो पक्ष भाजपांत विलीन करात, बाबुशान मोगोपाक केलें आवाहन. सरकार स्थापने खातीर भाजपान नेमले केंद्रीय निरीक्षक. आता खबरो विस्तारान. गोंयच्यान वेंचून आयिल्ल्या आमदारांनी आयज सोपूत घेतलो. हंगामी सभापती गणेश गांवकारांच्या अध्यक्षताये खाला आनी राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लयचे देखरेखीत ही सोपूत विधी जाली. हे खातीर राज्यपालान खासा विधानसभा अधिवेशन आपयल्ले. मात हे सोपूत विधीचेर आदले विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन हरकत घेतल्या. गोंयांत सरकार स्थापन जावंक नासतना सोपूत कसो घेवं येता असो प्रश्न केला. मजगतीं भाजपाचे केंद्रीय निरीक्षक आयज गोंयांत येतले. होळये उपरांतच गोंयांत सरकार स्थापन जातले अशी शक्यताय आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत. कोंकणींतल्यान हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोंय राज्य विधानसभेचो सभासद म्हणून निवडून आयला. म्हण देवाच्या नांवान सोपूत घेता की हांव कायद्यान थारायल्या भारताच्या घटनेचेर विश्वास दवरतलों आनी भारताचें सार्वभौमत्व आनी भारताची एकवट राखून दवरतलों आनी जें कर्तव्य आतां म्हाका लागू जालां तें खरेपणान पुरें करतलों. जय हिंद, जय गोमंतक, जय भारत. English. I, Vishwajit Pratap Singh Rane, have been elected a member of the Legislative Assembly of the State of Goa. I, Dr. Divya Vishwajit Rane, having been elected a member of the Legislative Assembly of the State of Goa. भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते प्रामाणिकपणे पार पाडीन. That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. Jennifer Montserrat, having been elected a member of the Legislative Assembly of the State of Goa. हांव रोहन अशोक खंवटे, गोंय राज्य विधानसभेचो सभासद म्हणून निवडून आयला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक मेळपाक गोंयचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन मंगळारा दिल्ली वतात. ते भाजपा अध्यक्ष JP नड्डाकय मेळटले. वेंचणुकेंत सामकी खडेगांठ कामगिरी करून भाजपाची 20 सिटां हाडले उपरांतची दोतोर प्रमोद सावंताची ही प्रधानमंत्री मोदी कडेन जावपी पयलीच बसका. भाजपाच्या 80% आमदारांची मोगो पक्षांनी तेको घेवपाक विरोध आसा अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष सांगता. मोगो भाजपाचे विधानसभेंतल्या प्रधानमंत्री भाजप अध्यक्ष आनी मुख्यमंत्र्याचे मजगतीं म्हत्वाची चर्चा जावपाची शक्यताय आसा. गोंयच्या भाजप सरकाराची मुख्यमंत्री कोण जातलो ह्या गोंधळांत ही बसका म्हत्वाची थारतली.
मोगो पक्षाच्या भाजप सरकारान भितर सरपाच्या यत्नांचेर बाबूश मोन्सेरातान खर टिका केल्या. मोगो पक्षान हे आदी अशीच कबाडा करून काँग्रेस भाजपाची फटवणूक केल्ली असो आरोप बाबूशान केला. भाजप सरकाराक खऱ्या अर्थान तेंको दिवंक जाय जाल्यार मोगो पक्ष भाजपान विलीन करचो अशें आवाहन बाबूशान केलां. मोगो पक्षान भाजपाक तेंको जाहीर केल्या उपरांत भाजपांतल्या 80% आमदारांनी आतां मेरेन मोगोक विरोध केला. You don't come here showing that you want to you are supporting the government. Take benefits, reap the benefits of our government, and then afterwards make your start your monkey tricks at the end of the term. Don't fool us. That is my only. This you have been fooling this all this while. You have fooled the Bharatiya Janata Party. You have fooled the Congress also already. So Sidin can fool again. It is bound to happen. भाजपाच्या 4 राज्यांनी विधिमंडळ गट फुडारी वेचून काडपाक आनी सत्कार स्थापनेची प्रक्रिया पुराय करपाक भाजपान केंद्रीय पावंड्या वयल्या निरीक्षकाची नेमणूक केल्या. गोंया खातीर शेतकी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आनी नुस्तेमारी राज्य मंत्री एल मुरुगन हांची वेंचणूक जाल्या. कर्नाटकान चालू आशिल्ल्या हिजाब मंगळारा कर्नाटक उच्च न्यायालयान म्हत्वपूर्ण निकाल दिला. शाळा महाविद्यालयान हिजाब बंदीच्या निर्णयाक आव्हान दिवपी याचिका उच्च न्यायालयान भायर मारली. हिजाब घालप हो एक विशिष्ट धर्माच्या अनिवार्य प्रथेचो भाग न्हय अशें न्यायालयान आपल्या निर्णयान म्हणलां. उडुपीच्या विद्यार्थिनींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 9 फेब्रुवारीक मुखेल न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती JM खाजी हांच्या खंडपीठाची स्थापना केली. याचिकेत वर्गात लेगीत हिजाब घालपाची मान्यताय दिवची कारण तो तांच्या श्रद्धेचो भाग आसा अशें म्हटिल्लें. न्यायालयान विद्यार्थिनींची ही याचिका भायर मारीत सांगलें की विद्यार्थिनी शाळेचो ड्रेस घालपाक मनाय करपाक शकनात. हिजाब घालप हो एका विशिष्ट धर्माच्या अनिवार्य प्रथेचो भाग न्हय. तशेंच शालेय गणवेशाचे प्रिस्क्रिप्शन हो रास्त निर्बंध जाचेर विद्यार्थी आक्षेप घेवंक शकनात. या निष्कर्षाचेर उच्च न्यायालयान निवाडो दिल्लो आणि विद्यार्थिनींची ही याचिका भायर मारिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. द काश्मीर फायल्स हो सिनेमा गोंयांत टॅक्स फ्री करतले अशी घोशणा काळजीवाहू मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली. काँग्रेस सरकारान 1990 केल्ले अत्याचार दाखोवपी हो सिनेमा आसा आनी ह्यो घडणुको लोकां मेरेन पावच्यो देखून हो सिनेमा टॅक्स फ्री करपाचें पावल आपणें उखल्लां असो सावंतान ह्या वेळार म्हणलें. द काश्मीर फायल्स या सिनेमा वयल्यान पुराय देशात सध्या वाद निर्माण जाला. काश्मीरी पंडितांचेर जाल्ल्या अत्याचाराची काणी सांगपी ह्या सिनेमाचे शो गोंयांत दाखयनात असो आक्षेप घेत बजरंग दल संघटनेन मडगांव, वास्को आणि हेर जाग्या वयल्या मल्टीप्लेक्स पात्रांवांक धारेर धरून हो शो लावपाचेर सक्ती हाडली. मजगती ह्या मल्टीप्लेक्सांच्या कर्मचाऱ्यांक मारबडय लेगीत जाली. हातूंत अजापाची गजाल म्हळ्यार गोंयचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान लेगीत ह्या वादात उडी मारल्या. द काश्मीर फायल्स ह्या सिनेमाचे चडांत चड शो जावचे असे आदेश लेगीत तांणी मल्टीप्लेक्स पात्रांवांक दिले. इतकेच न्हय तर स्वता प्रमोद सावंतान पत्रकारांक घेवन काश्मीर फायल्स हो सिनेमा पळयलो लेगीत. काश्मीर फायल ह्या पिक्चराक काही लोकांनी गोंयांत विरोध दाखयलो म्हणून हांव मुद्दामून हे पिक्चर पळोवपा खातीर आयिल्लो. म्हाका दिसता तें पिक्चर पळयल्या उपरांत म्हाका दिसलें 1990तलो इतिहास हो समेस्त ह्या देशाक कळपाची गरज आसा, आयच्या तरणाट्या युथाक कळपाची गरज आसा. 1990तल्या काँग्रेसीच्या सरकारान फक्त काश्मीरी पंडिताचेर न्ही तर काश्मीरान रावपी लोकांचेर कशा पद्दतीन अत्याचार केल्या, कशा पद्दतीन थंयसर खून जाल्ले हे लोकांक कळपाची गरज आसा. आनी काश्मीर फायल ह्या मुवींत तें म्हाका दिसता योग्य रित्या दाखयलां
आनी त्या खातीर तेजो निशेधूय व्यक्त करता. आनी ही फिल्म जी आसा ही गोंयांत फक्त टॅक्स फ्री केली वयतली बाकीचे सगळे पूण तांकां मेळून आयच्या तरणाट्यांनी हो इतिहास देशाच्या समोर, लोकांच्या समोर, जगाच्या समोर येवपाक जाय आशिल्लो. त्या मुवीच्या निमित्तान तो आयला. त्या खातीर लोकांनी आनी तरणाट्यांनी प्रत्येक पळोवप हे गरजेचें आसा. ही मुवी स्टोरी काश्मीरी की काश्मीर फाईल्स या सिनेमाची 3 दिसांभितर सुमार 325.25% येणावळ वाढल्या. शुक्रारा 3.55 करोड येणावळ जाली जाल्यार शेनवारा 8.5 कोटी इतली येणावळ ह्या सिनेमान केली. आयतारा ही येणावळ वाढून 15.10 कोटी येणावळ ह्या सिनेमान केली. ह्या सिनेमान एकूण 50 कोटींची येणावळ 3 दिसांभितर हुपली. इतले मजगती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हो सिनेमा मुद्दम पळोवपाक वचप आणि ताका टॅक्स फ्री घोषित करप हाजे फाटल्यान भाजपाचो राजकीय हेत आसा हे स्पष्ट जाता असो आरोप मुकुल पै रायतुरकार हांणी केला. काश्मीर फायलासाचे पिक्चर जे संपूर्ण इतिहास डॉक्युमेंट करिना, पार्शल इतिहास डॉक्युमेंट करता. ताका चीफ मिनिस्टरान वचप आनी ते टॅक्स फ्री करप हाजो फक्त एक पॉलिटिकल एजंडाच असो अर्थ लावपाक जाता. आतां हांव ताका पार्शल हिस्ट्री डॉक्युमेंट करता कित्याक म्हणटा, खंयच्याय कम्युनिटीचेर एट्रॉसिटी जावप हें वायट. ती कम्युनिटी मरप किंवा ताका धांवडावन घालप ही गोश्ट सामकी वायट. काश्मीराक 1947 साकून लाखांनी मुसलमानाक मारिल्ले आसा, लाखांनी मुसलमानाक धांवडावन घातले आसा. उदाहरणार्थ जम्मू मॅसेकर जे स्वता महात्मा गांधीन ताचेर बरयल्लें आसा. वॉल्यूम 90 कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 19 बरयल्लें आसा महात्मा गांधी. तर कंप्लीट हिस्ट्री कित्याक दाखयली वचना आनी एक पर्टिक्युलर कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटीकूच उकसावपा खातीर अशे तरेची हिस्ट्री प्रेजेंट केल्ली आनी पळय वता ताका एक ऑफिशियल सँक्शन दिवप हाजो अर्थ फक्त एक आपलो पॉलिटिकल हिंदुत्व एजेंडा असोच लावपाक जाता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. जयेश नायकान आनी ताज्या वांगड्यांनी सोमारा समर्थ गडार बसका घेवन फातोर्डेच्या पुलीस स्थानकांत अनवळखी मनशांचेर जाल्ल्या कागाळी विशीं चर्चा केली. मडगांवच्या आयनॉक्सान द काश्मीर फायल्स ह्या सिनेमाच्या पोस्टर नाशिल्ल्यान तशेंच ऑनलायन तिकेट बुकींग ॲपचेर हाऊसफुल दाखोवन लेगीत फक्त 40% थिएटर भरिल्ले म्हण जयेश नायकान आयनॉक्स वेवस्थापकांक हाचे विशीं जाप विचारिल्ली. ह्या वादान मजगती आयनॉक्साच्या कर्मचाऱ्यांचेर मारबडय लेगीत जाली. उपरांत ह्या पुराय घडणुकेची पुलिसांनी दखल घेवन 45 लोकां आड फातोर्डा पुलीस स्थानकान कागाळ नोंद जाल्ली. पूण ही कागाळ जयेश नायकाचेर नासून अनवळखी मनशाचेर आसा अशें खुद्द जयेश नायकान सांगलें. तशेंच लोकांनी हो सिनेमा चडांत चड पळोवचो हो संदेश दिवपाक ही बसका घेतिल्ल्याचेंय ताणें ह्या वेळार सांगलें. नंबर 1 म्हणल्यार केस कोणाचेर जाल्या ती खबर ना कळ्ळें न्ही. आनी आमचेर केस जावपाक शकना कित्याक आमी कायद्याचें खंयचेंच उल्लंघन केल्लें ना. तेन्ना ह्यो केस जावपाचो प्रश्नच येना. थंय जेन्ना आमी पिक्चराक म्हणून गेल्ले त्या टायमाचेर जेन्ना इंटरवल जालो तेन्ना थंय आमकां जवळ जवळ 30 to 40% सिटां वेकंट दिसलीं. पूण आमी जेन्ना बूक करताले तेन्ना बुकींग फूल दाखयताले कळ्ळें न्ही. आमकां 1-2 टिकेटी ज्यो आसा पळय त्यो मेळ्ळ्यो आनी तेच्या नंतर आमी भितर गेले कळ्ळें न्ही. पूण बाकी सगळ्यो भरपूर लोक भायल्यांतल्यानूच हावसफूल म्हणून परत गेले. त्या थिएटरान एकूय त्या पिक्चराचो काश्मीरी फायल्साचो एकूय हें लागोनासलो, पोस्टर लागोनासलो कळ्ळें न्ही. आनी आमी पळयलें तेच्या नंतर आमी ते पिक्चर जाल्या नंतर ते जे कन्सर्न कोण आशिल्ले थंय ऑथॉरिटी तांकां आमी जाप विचारपाक गेले कळ्ळें न्ही. म्हणजे 2 गोश्टींक लागून पोस्टर कित्याक ना आनी जेन्ना सीट खाली आसा
तेन्ना हावसफुल म्हणून कित्याक दाखयता कळ्ळें न्ही आनी तेजें वेवस्थीत आन्सर जें आसा पळय तें मेळना ताका लागून ताका विचारलें त्या मॅनेजराक आमी की तुजे कडेन जो रिकॉर्ड आसा पळय ह्या वेकंट सिटांचो तो रिकॉर्ड आमकां दाखय कळ्ळें न्ही जेणे करून आमकां म्हणजे खरेंच कळपा जाय की हितून भितर जें षडयंत्र आसा तें आमकां दिसता तें खरें काय खोटें कळ्ळें न्ही तेजेर सॅटिस्फॅक्टरी तो आन्सर दिवपाक शकलो ना. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. विसवा उपरांत येवकार. उश्णतेचें श्रमाण वाडिल्ल्यान गरमेचे लार येवपाची शक्यताय आसा अशी शिटकावणी पणजी वेधशाळेंत दिल्या. उदेंत दिशेंतल्यान वारें व्हावंक लागिल्ल्यान हो बदल जाला. गोंयांत अशा प्रकारचे हवामान 14व्या फावटी अणभवपाक मेळटा. ह्यान पयलीं 13 फावटी अशा वातावरणाची परिस्थिती गोंयांत आयिल्ली अशी माहिती पणजी वेधशाळे कडल्यान मेळटा. समेस्त गोंयकार बेजारला. जिवाक थंडसाण दिवपा खातीर कोण उसाचो रस पिवपाक लागला, कोण उदकाची बाटलीच घेवन भोंवता, तर कोण आडसाराचें उदक पितना दिश्टी पडटा. कारणूय तशेंच आसा. गोंयांत 13 मार्चा सावन तापमान एकदम म्हळ्यार 5°C इतकें वाडलां. आयतारा 13 मार्चाक 37.4°C इतकें तापमान नोंद जालां. गरमी खूप वाढला. मेचो म्हयनो पळय दिसता पळय तर गरमी जाता. वाऱ्यान सारकें उमटेता, गरम जाता, खूब मारता. शॉपार लोकांची गर्दी पडटा. पण तुम्ही युजली येता का तुम्ही आयज दिसलें की आयज ना आयजूच चडशें पणजी वेधशाळेच्या नोंदी प्रमाण 13 मार्चाक 37.4°C इतकें तापमान नोंद जालां. ह्या नोंदी प्रमाण आयतारा तापमानान 5.1°C इतकी वाड जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. हवामान नोंदी प्रमाण पणजेन 14व्या फावटी चड तापमानाची वाड जाल्या. ह्यान पयलीं 12 मार्चाक 1979 वर्सा 39°C इतकी चड तापमानाची नोंद पणजेत जाल्ल्याची म्हायती पणजी वेधशाळेन दिल्या. गोंयांत सर्वसाधारण 35°C इतलें तापमान आसता. मात मार्च सुरू जाल्ल्याक ह्या 15 दिसांक गरमेचें प्रमाण वाडलां. म्हत्वाचें म्हटल्यार हें प्रमाण 37°C इतकें जालां. आतां हे जर गरमेचो कालोर असोच वाडत रावत जाल्यार ताचो परिणाम गोंयकाराच्या भलायकेचेर जावंक शकता. गोंयांत मार्च म्हयन्यांतूच चडशा वाठारांत उदकाचो प्रस्न उबो जाला. तातूंतच हे शिमग्याचे दीस. हवामानात जावपी बदलाक लागून हवामान खात्यान अवकाळी पावसाची शिटकावणी दिल्या. गरमेचे हे ल्हार लक्षात घेवन भुरग्यांनी तशेंच ज्येश्ठ नागरिकांनी भलायकी सांबाळची अशें आवाहन पणजी वेधशाळेन केलां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आज संवसारीक ग्राहक हक्क दीस. ग्राहकांची चळवळ आनी संरक्षण जावचें म्हूण दर वर्सा 15 मार्चाक संवसारीक ग्राहक हक्क दीस मनयतात. 14 ते 20 मार्च ह्या सप्तकांत गोंयभर ग्राहक हक्कांच्या संरक्षणाची जागृताय जाता. खंयच्याच गिरायकाची फसवणूक जावची न्हय म्हूण गोवा कॅनचे संस्थापक रॉनल्ड मार्टिन्स हांणी गोमंतक टीव्हीच्या आमची नदर आसा ह्या कार्यावळींत गिरायकांक जागृताय हाडपा विशीं कांय म्हत्वाच्यो गजाली आनी जे पर्यटक गोंयांत येतात तांची फसवणूक जावची न्हय म्हूण राज्य पावण्यार तांच्या खातीर एक हेल्पलायन सुरू करतले अशेंय तांणी सांगलें. आयकुया. गोंयांत आमचे 15-16 लाख लोक आसा रावपी, पूण गोंयांत 80 लाख ट्युरिस्ट येता आनी ते ट्युरिस्टाची फसवणूक जी जाता तेजेर कांय एक्शन जायना. सो ह्या वर्सा आमचो प्रयत्न आसतलो विथ टुरिजम डिपार्टमेंट, सिव्हिल सप्लायज, की नॅशनल हेल्पलायन जो आसा तेजेर बरीच पब्लिसिटी जावची. स्टेट लेवलाचेर एक हेल्पलायन सुरू करचें, कित्याक जो ट्युरिस्ट येता गोंयांत तोय एक गिरायक आसा. कोरोनाचे प्रमाण उणें जाल्ल्यान आतां दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 2% परस सकयल आयलां. आयतार आनी सोमारच्या 24 वरांत वट्ट 7 नव्या कोरोनाची दुयेंती नोंद जाला. ह्या काळांत एकूय दुयेंतीक मरण आयलें ना.
फाटल्या 24 वरांत 2 जाणांनी कोरोनाचेर मात केल्या. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.40% पावलां. ताका लागून मातशी थाकाय मेळ्ळ्या. आतां मेरेन गोंयांत कोरोनाचे 2,45,211 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 2,41,287 दुयेंती बरे जाले. सक्रिय दुयेंतीचो आंकडो देंवून तो 94 पावला. सोमारा उपचारा खातीर एकूय दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जालो ना. आतां मेरेन 1,90,110 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावले जाल्यार 31,418 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. कॅनडांत जाल्ल्या एका रस्तो अपघातांत 5 भारतीय विद्यार्थ्यांक मरण आयले जाल्यार 2 जाण गंभीर जखमी जाले. ज्या प्रवासी व्हॅनींत हे विद्यार्थी बशिल्ले तो व्हॅन आनी ट्रॅक्टर ट्रेलर त्यांची धडक बसली. हो अपघात सामको भिरांकूळ आशिल्लो. ऑन्टारियो हायवेचेर हो अपघात जालो. कॅनडांतले भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया हांणी सोमाराक हे घडणुकेची म्हायती दिली. अधिकारी मरण आयिल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या इश्टांच्या संपर्कात आसा अशें तांणी सांगलां. क्विंटे वेस्ट दक्षिण ऑन्टारियो प्रांतीय पुलिसांनी हे घडणुकेची म्हायती दिल्या. हरप्रीत सिंग, जसपिंदर सिंग, करणपाल सिंग, मोहित चौहान आनी पवन कुमार अशीं मरण आयिल्ल्या विद्यार्थ्यांची नांवां आसात. हो अपघात कित्याक लागून जालो ताचो तपास चालू आसा. मोगो पक्षान भाजपाक तेंको दिल्ल्यान फोंड्या तालुक्यांतल्या भाजप मंडळान तीव्र प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. ताका जाप म्हूण मोगो केंद्रीय कार्यकारिणीन पत्रकार परिशद घेवन भाजपाच्या वरिश्ठ केंद्रीय नेत्यांनी खुद्द मोगोचे नेते सुदीन ढवळीकाराक विनवणी केल्ली. देखूनच सुदीन ढवळीकारान न्हय तर मोगो केंद्रीय कार्यकारिणीन भाजपी बिनशर्त तेंको दिवपाची निर्णय घेतला अशें पत्रकार परिशदेन जाहीर केला. भारतीय जनता पार्टी पाठिंबो दिवपा खातीर उलट सुलट चर्चा आनी तेंची जी मंडळां आसा तेंचे आरोप जावं ऑब्जेक्शन कोणा आसा हे उगड जावपाक लागला. पूण म्हाका नमूद तरी दिसता गेल्या फाटल्या तेंपाक आमचो ज्येश्ठ नेतो माननीय सुदीन ढवळीकर खूप भाष्य केला आसतलें की आपूण प्रमोद सावंताच्या मंत्रिमंडळात सहभाग घेवचो. हे तेजे वैयक्तीक मत आसलेलें. पूण जेन्ना 10 तारखेक निकाल जाहीर जालो 10 तारखेक आनी भारतीय जनता पार्टीचे 20 उमेदवार निवडून येयले, काँग्रेसीचे अशे उमेदवार निवडून येयले, मोगो पक्षाचे 2 येयले, 3 अपक्ष येयले आनी बारीक 2 एक अशे निवडून येयले. निकाल जाहीर जाल्या बरोबर भारतीय जनता पक्षाचे केंद्रीय नेत्यांनी ताबडतोब आमच्या नेत्याकडे संपर्क साधलो आनी पाठिंब्या बाबतीत आमकां विनंती केली मोगो पक्षाक आनी त्या प्रमाणे आमी ताबडतोब म्हणजे जे पद्दतीन घेवपाक जाय त्या प्रमाणे आमी आमच्या मुद्द्यावरती पणजे जे ऑफिस आसा तितून आमी मिटींग मारली आनी ते मिटींगेन आमी डिसिजन घेतले की भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट करपाचें डिसिजन घेतले. विना अट
आमकां मिनिस्ट्री दिया जाल्यार आमी सपोर्ट करता ह्या हितून खंयच केल्लें ना आजुनूय सांगता आमी जो पळय तांकां पाठिंबो दिला तो तेंच्या जे पळय केंद्रीय हे आसा तेंचे लिडर तेंच्या विनंतीक मान आमी तांकां हो पाठिंबो दिलो. मंत्रीपद आणि मोठी पदां मेळोवपाक मोठ्या प्रमाणात लॉबिंग सुरूच आसा. बाबूश मोन्सेराता सयत ताच्या घरकान्नीकूय मंत्रीपद जाय. जेनिफर मोन्सेराताक सोडल्यार तिच्या जाग्यार एकमेव उरिल्ल्या डॉक्टर दिव्या राणेक मंत्रीपद मेळचें हाचेर विश्वजीत राणे तशेंच सगळ्यांचोय तेंको आसा. मंत्रिमंडळान बायल मनशेचो आस्पाव आसपाकूच जाय अशें भाजपा पक्ष फुडाऱ्याचें मत आसा. ह्या दोन जोडप्यांक लागूनच मंत्रिमंडळ आडकून उरला काय कितें असो प्रश्न उप्रासला. आयच्यो खबरो हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.